सौम्या मंदिरात तुझ्या अगाधीव उपकारात तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता दिनपोळीयास तुका अर्सिता दया माया तुझी नियाळता पत्कीची बोगस म्हणून मागता आदर कृपा बेसावा शेता जमल्या सोया मंदिरात तुझ्या अगाधीव उपकारात तुझ्या गीता गाऊन प्रगुपिता बली भेटून तुका वंदिता देवरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो ह्या पुंतळार जावच्या नोवेनाच्या मिसाक नोवेनाक सक्रामेंताच्या आराधनाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता खरें कळसान नितळ मनान ह्या मिसांत नोवेनांत आनी सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटेली जावन सांजुदा मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वादां जोडून घेवंक तुमकां आपणे दिता ह्या संदर्भार आमी तुमचे खातीर विशेश करून मागता परगांवांत आसच्या आमच्या भाव भयणी खातीर तशेंच सर भुरग्यां बाळां खातीर प्रते रितीन आमी मागता येवच्या इतरा नीट परिक्षा बरोवच्या सर्व भुरग्यां खातीर तशेंच आमी मागता विविध कश्टां नश्टां वळख जाल्ल्या पिडे शिडे बळी जाल्ल्या नुकसानाक वळख जाल्ल्या सर्व कश्ट दिल्ल्या भाव भयणी खातीर हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया देवादीन झेवियर वासाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता रोशन वास आनी कुटाम मस्कट देवादीन नेल्सन कार्डोजाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता थॉमस आनी सेलिन कार्डोजा परेल मुंबई ऑल्विन लुईस बर्बोजाच्या हृदया पासून तसो जागो बऱ्या मला विकून वेच्या हृदया पासून मीस भेटयता मुंबई ब्लेसी फेर्नांडीसाच्या जल्मदीस संदर्भी देवाघर कांसान भेटयता पवित्रा आनी कॉस्टान्सियो फर्नांडीस कुमटा तांचे हृदया पासून आमी मागया आमी समेस्तां खातीर मागया जे कोण मागतना बसला तांचो उडास कडून तांचे पासून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळांत जायतीं अजापां घडल्यांत घडोवन आसात सांजुदा मारिफा जायतें बरेंपण आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत फावो जाला ह्या सर्व देण्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया तुमची सर्वांची ते आसात पिडेस्त निराशीत कंगल जाल्लीं आसात बुरवोसो सांडलेलीं आसात विविध गरजां खातीर निरंतर कळनासतना मागतेलीं आसात सर्व मागणी उबारया हे मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावया एकामेका खातीर आमी मागया आनी तवळ आमच्या जिवितांत ती अजापां घडटलीं नवलां घडटलीं आनी सांजुता मारिफात इश्ट बेसावा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमकां देंवन येतलीं देखून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फोव बरी वांटू घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया नितळ काळ सामानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया काळजांत तावन दूख धरतेल्यांक बोगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर
क्रिस्ता काकूट कर आमचे खाते विनती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर सर्व पदवेदार देव आमचे काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांपया आमची सर्ते सवा आमची रादे आमची गरजो सांगता सर्वेस्पर देवा समोर आमी उबारया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा मगे वजूतात देव या तुझ्या धर्मदुता वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान सड आनी सड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशें आखे प्रितुमेचे तुजी पवित्र सभा वडत वसूं हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सां पावलून कोरेतकारांक बरयल्या पयल्या पात्रांतले वसाप. भाव भयणीनो तुमचे मदे कोणाकी एकल्याक दुसरे लागीं व्याज आसा म्हूण चिंत्या. तो व्याज ताणें देवाच्या लोकां उजीर हाडचे बदलाक अणभवार्थी नितीसभा उजीर व्हरून थंय फिर्याद दाखल करूंक धैर्य घेवचें गी. देवाचो लोक संवसारी जडती करतलो म्हूण तुमी नेनात गी. तुमी जर ह्या संवसाराची जडती करताले तर ह्या चिल्लर संगतींनी तीर्प दिवंक तुमी योग्य नात गी. देवदूताची लेगून आमी जडती करतल्या म्हूण तुमी नेनात गी. तर हे जिणयेच्या चिल्लर संगती विशांत तुमी फैसल दिवचे ओडले गी. देखून असल्या चिल्लर संगती विशांत न्याय उपजातीत जाल्यार ते तीर्मान करूंक पवित्र सभेंत कसलोसू स्नानमान नातल्या बैल्या नितीदारा उजीर तुमी वेचे गी. तुमकां लेजेक घालोवंक हांव हे सांगता. ना जाल्यार भाव भावा मदें न्याय तीर्प करून दितालो तसलो एकलोपुनी बुद्धवंत मनीस तुमचे मदें कितें ना गाय. भावान भावाचेर फिर्याद वरीस जाय गी. ते अणभवार्थ्या उजीर तुमचे मदें कोर्तीक व्हरचे तसले न्याय आसात म्हळ्यारच तुमकां ते एक सोलवण म्हणयेत. तशें आसता अन्याय सोसूंक व्हरूंक वा आपणाकच कश्ट भोगूंक तुमी खबर नात कित्याक. तशें करच्या बदलाक तुमी हेरांक अन्याय वा नश्ट करतात न्हय. ते तुमच्याच भावाक अन्याय करतले कोणी देवाचे राज जोडोवंक पावचे नात म्हूण तुमी नेनात गी. फुटवण पडनाका. वेबिचारी बोंब्या पुजा करतले प्रद्वारी स्वालिंगाकामी सोर अपस्वार्थी अमालखोर खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणी देवाचे राज जोडोवंक शकचे नात. तुमचे मदें थोडे एक कालार तसले जावन आसले पूण आतां तुमकां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याचे नावी आनी आमच्या देवाच्या आत्म्यातय धुवन नितळ केल्यात पवित्र आनी नितीवंत केल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया.
भक्तांचे सभेन ताची होगळी गाजया. इस्रायल आपल्या रस्त्यात उल्हासून, सियोनात असलेली आपल्या राजात संतोष. आपल्या लोकात सोमी संतोष पावता. नाच खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करून, वियोल विण्या संगीत करून, सर्वेश्वर आपल्या लोकात संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचो तो तारण करता. आपल्या लोकात सोमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासत संतोष पावून, मांद्रे निदो आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडून, आपल्या देवाची वाखाणणी तांच्या जिबेर आसूं, तांच्या सर भक्तांक इस जावं महिमा आनी व्हडवी. आपल्या लोकात सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकात सोमी संतोष पावता. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय. हांवें तुमकां विसरून काडल्या म्हणटा सोमी, तुमी बायसन वसन बाळतात असलें फळ दिवच्या हांवें तुमकां नेमल्या. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय. सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. भगवो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी ते मागणी करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो, आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसिली. दीस उजवाडतस आपल्या सिसांक ताणें सरशी आपयले आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विसरून काडनात तांकां गंधर्वदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जाण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्रो म्हूण नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बर्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, अल्फेवचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विस्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवन येवना एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय सिसांचो व्हड एक जोमो ताचे बोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुजलेम शहरांतावन आनी दर्या किनारेच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जोमोय थंय आसलो. ताची शिकवण आयकूंक आनी आपापले पिडेशिडेंतली गूण जावंक जाय म्हूण थंय तीं आयलेलीं. देंवचाराची उपाद्र भोगतलीं तीं थंय येवन बरीं जातालीं. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरना सोमेस्तांक गूण करताली. देखून तो लोकां जोमो ताका आपडूंक म्हूण ओरडतालो. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो, एक थोड्या वर्सां फुडें एक घडिल्लें घडीत अशें आसा. हांव मंगळूर तावन उजरे कुशीन बसार पयण करून आसतना म्हज्या बसाच्या त्या हांव बसलेल्या सिटीच्या बगलेर एक अक्रिस्तांव मानेस्त बसोन आसलो. आनी संदर्भार म्हजी एक संवय मनशा लागीं थंयसर कोणी आसूं दी कुट्टून उलोवची संवय. हांवें ताचे लागीं कुट्टून हांव उलयलों, खुद्दू हांव उलयलों, हाय म्हणलो, नमस्ते नमस्ते म्हणलो. आनी हांवें म्हळें तूं खंयसर वेताय? तो म्हणलो हांव उजरे कुशीन वेतां. हांवें म्हळें हांवें उजरे कुशीन वेतां. खंयसर गे म्हणलो हांव इगर्जे कुशीन म्हळें.
आनी तो व्हडलो तो म्हणालो हांवें त्या स वाटेन वेसो मनीस अशें उलोवन आसता तो म्हणालो तूं एक याजक गी म्हणून हांवें म्हळें वय हांव एक याजक आनी तो व्हडलो तो म्हणालो तुमचो धर्म कितलो बरो खुशी जाता म्हणालो म्हाका खुशी जाली तो म्हणालो तुमच्या धर्मांत भोव अपुरब्याच्यो रिती आसात रिवाजी आसात बारी संतोश म्हणालो बारी खुशी जाली म्हाका हांव वाऱ्यार उबोंक लागलो तो म्हणालो तुमच्या धर्मांत भोव अपुरब्याचे संस्कार आसात आनी हे संस्कारा मुखांतर तुमी कुरपेन भरतात म्हणटाना हांव फुल्ल म्हजें फ्लायट टेकअप जालें आनी वयर हांव उबोंक लागलो आनी तो म्हणालो तुमच्या धर्मांत एक सक्रामेंत आसा कुमसाराचो सक्रामेंत तातूंत तुमची सगळीं पातकां तुमी ह्या जाका लागीं उसार सांगतात आनी ह्या मुखांतर तुमच्या पातकाचें बोगसाणें मेळटा देखून तुमच्या धर्मांत जीवघाताच्यो संगती उण्यो म्हणालो तो म्हणालो तुमची खंयचीय कार्य ह्या जाग्या विणें जायनात तुमची सडावतकारी मिसाच्या बलिदाना मुखांतर जातात आनी हर एक कार्याक याजक हजर आसता तो म्हणालो आनी ह्या वेळार हांव भारी खुशेन वयर पक्की सला कशें अशें उबोन आसता त्या मापान हांव उबोन आसलो आनी अशें तो आमच्या धर्मा विशां समर्थे विशांत ओडवीक उसारीत गेलो आनी ह्या संदर्भार हांवें ताका कुडसूंक सुरू केलें हांवें म्हळें आमच्या समर्थेंत फकत भावार्थाच्यो संगती मात्र न्ही वर त्या सेवेच्यो संगती आसात आमी जायतीं इस्कोलां चलयता आमी जायतीं आमी आसरे चलयता आनी आसऱ्यांत जायत्या पिडेस्तांची सेवा करता ह्या आसऱ्यांत जायत्या ह्या गरजेवंतांक अनाथांक निर्गातिकांक आमी आदार दिता तांकां न्हेसोंक पांघरूंक दिता तांकां खाण जेवण दिता तांकां वखद दिता तांची भलायकेची जतन घेता आनी तांकां रावोंक बिडार दिता आनी मात्र न्ही तांचो विशेश करून आमी मोग करता मोगाचें देणें आमी दिता जेवण कोणीय दित पूण मोग दिवचें भोव अप्रूप आनी हो मोग आमी तांकां दिता आनी आमी आमच्यो जायत्यो आस्पत्र्यो आसात आनी ह्या मुखांतर जायत्या दुबळ्या लोकांक आमी जायतें बरें करता वखदां दिता उण्या दरेर वखदां दिता दुबळ्या लोकांक धर्मार्थ वखदां दिता आनी अशें जायती सेवा आमी करता म्हणून हांवें ताका कुडसूंक सुरू केलें आनी आमच्या समर्थेची ओडवेक हांव ताच्या मुखार उसारूंक लागलो बस दवरूंक आसा वाटेर रस्त्यार आनी हांव म्हजीं बोगणां उसारून आसा बसाच्या त्या वेगात इतलीं म्हजीं बोगणां आनी ओडवीक आमच्या समर्थ विशांत हांव उल्लेख करून आसतना तो हात भास करून म्हाका म्हणालो रावय म्हणून म्हणजे रावय म्हणून अशें हात भास केली जाल्यार हांव उलोवनूच आसा वयर हांव कशें विमान वयल्या त्या आकाशार उबोन आसलेले बरी हांवें त्या एका भरमांत उबोन आसतना तो म्हणालो तें सगळें सामा पूण तुमच्या धर्मांत आसलेलो इतलो मोसोर तुमच्या त्या समर्थेंत आसलो इतलो राग तुमच्या समर्थेंत आसलो इतलो द्वेश तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भाव भयणी मदें तुमच्याच घरांत तुमच्याच कुटुंबादारा मदें जाग्या खातीर वाटे खातीर माडा खातीर माडये खातीर रुखा खातीर दुडवा खातीर पयशां खातीर तुमी गल्ल्यो त्यो खेजी तुमी दखल केल्ल्यो त्यो खेजी उरल्या खंयच्याच धर्मांत नांत म्हणटाना म्हज्या मांड्याक तोणक्यान मारले बरी जालें तोणक्यान डबल हांव सकयल वयतान उबो रावलो एकच बडी सकयल कोलॅप्स जालो ताच्या उपरांत तो हर एकल्याची नांवां काण तो थोड्यांची नांवां काण दाखले दिवन तो म्हणालो तुमच्या समर्थ विशांत आमी तुमचें नांव पाठ करिना तुमच्या ह्या जाग्या विशांत तुमच्या धर्म भाव भयणी विशांत तुमच्या मणयाऱ्या विशांत आमी तुमचें नांव पाठ करिना तुमच्याच धर्माचे तुमच्या समर्थेचे तुमच्यात मेळीत आसलेले तुमचेंच नांव पाठ करतात तुमच्या संगाता आसलेले तुमचेंच नांव पाठ करतात
तुमचो भाऊ तुमच्या भावाचेर, तुमची बहीण तुमच्या बहिणीचेर, तुमच्या वाड्यांत तुमच्या जमतींत तुमी जावची ती सगळी अवस्था हांव बरें जाणा आनी इतलें पुरो आसूनी इतलें पुरो वायट तुमचें तें आसूं समर्थ दुसरी खंयचीच ना म्हणून तो म्हाका येटूंक लागतना, तो म्हाका सांगूंक लायतना खंडीत म्हजे लागीं जाप नातलेली. हांव एका रितीच्या दाक्षिणे वळख जालो, एका रितीच्या वत्तडा वळख जालो आनी म्हजें पैण हांव अखेर करूं शकना. कित्याक दाखल्या समेत ताणें सांगलेलें आसा. तो म्हणालो आमच्या समर्थीन तुमचे इतले लिसांव आमकां ना, आमच्या समर्थीन तुमचे इतली मिसां आमकां नात, आमच्या समर्थीन तुमची इतली शिकवण आमकां ना, सक्रामेंत आमकां नात, देवाची कृपायचे जर वळचेत आसली आमकां कांयच ना. पूण इतलें आसूनी तुमचे थंय कितलो त्यो खंय सर केजी आसात, कोर्टान केजी आसात आनी जायत्यो तुमचे थंय मनस्ताप आसा, झगडे आसा तुमच्या मणेऱ्या विशयान, तुमच्या आजाके विशयान, धर्म भाव भयणी विशयान, पेपरार घालचें थंय घालचें हांगा घालचें आसा. कित्याक म्हणालो. आनी हांवें अर्दे वर्स म्हाका देवाचें वाडलें. तो म्हणालो तुजी वाट आणकी मुखार आसा. हांवें म्हळें म्हाका हांगा इल्लेशें काम आसा, हांव देंवता म्हणून हांव देंवलो. खंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो लजे घालचें एक सवाल, लजे घालची परिस्थिती. कित्याक म्हळ्यार आयच्या पयल्या वचपांत सांपावलू कोरीन घरां बरोवन बोवापूर बायन म्हणटा तुमच्या मदें कोणायकी एकल्याक दुसऱ्या लागीं व्याज आसा म्हूण चिंत्या. तो व्याज ताणें देवाच्या लोकां उजीर हाडचे बदलाक अनभवती नीती सभे उजीर व्हरन थंय फिर्याद दाखल करूंक धैर्य घेवचें गी. कित्याक तुमी धैर्य घेतात? देवाचो लोक संवसाराची जडती करतलो म्हूण तुमी नेणांत गी. देवाचो लोक संवसाराची जडती करता, देवाची पवित्र सभा संवसाराची नीत करता. जर तुमी ह्या संवसाराची जडती करतले तर ह्या सिल्लर संगतींनी तीर्प दिवंक तुमी योग्य नात गी. तुमचे मदें समाधान करूंक, तुमचे मदें इत्यार्थ करूंक, तुमचे मदें न्यायनीत करूंक तुमी फावो जाल्ले न्ही गे म्हणून तो सांपावलू कोरीन घरां बोवापूर बायन सांगता. तुमचें दूद म्हळ्यार घरचें दूद माडाव मळावन कित्याक वचचें? तुमचे मर्याद मार्गार रस्त्यार कित्याक हाडची? तुमची समस्या तुमी तुमच्या घरा भितर इत्यार्थ करी जाय. भाव भावाचे समस्या आसा जाल्यार त्या कुटुंबा भितर, भाव भयणीचे समस्या आसा जाल्यार ते कुटुंबा भितर इत्यार्थ करी जाय, भायर रस्त्यार हाडचे न्ही. घोवा बायलेचे समस्या आसा जाल्यार तांच्या त्या कुडा भितर ते इत्यार्थ करी जाय, भायर जेलाक हाडचे न्ही. आनी ह्या वरवीं कितें जाता, भायर जेलाक काडलेले वरवीं थंयसर सगळ्या गांवाक परगट जाता, तांची मर्याद वेता. भाव भयणीचे व्याज आमी जर तर रस्त्याक काडले जाल्यार उरल्या आमी समर्थीच्यांक एक नालिसायाची देख दिवंक शकता. देखून तो म्हणटा तर हे जिणयेच्या चिल्लर संगती विशांत तुमी दिवचें फैसल तें व्हडलें गी. देखून तो म्हणटा तुमी देवा विशयान फैसल दितात, तुमी देवदूता विशयान फैसल दितात, तुमी तांच्या विशयान फैसल दितात, तांच्या विशयान फैसल दितात, पूण तुमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या समस्यांक फैसल दिवंक तुमकां जायना गी. तुमचे समस्या इत्यार्थ करून तुमकां जायना गी. तुमच्या पवित्र सभेंत जाल्ल्या समस्यांक इत्यार्थ तुमच्या पवित्र सभेंतच करूंक जायना गी. भायर वरी जाय गी, भायर अन्य समर्थ म्हजे वरी जाय गी, भायर सामाजीक जालाचेर वरी जाय गी, भायर सामाजीक पत्रांचेर तुमी धाडी जाय गी. म्हणलें तो सवाल भोव आपूर बायन करता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून तें तीर्मान करून पवित्र सभेंत कसलोच तो स्थान मात नातल्या बायल्या नितीदारां वतीर तुमी वेचेंगी तुमचे समस्या घेवन. जायते फावटी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक आमचे समस्या इत्यार्थ करून आमी कुर्तीची मेटां सडटा, जायतो पयसो कुर्तीक आमी घालता. म्हाका कळीत आसा एका गांवांत थंयसर बाबावांची घरां आसलीं. बाबावांची घरां आसतना तांची आस्त वांटे करून दिल्ली आनी तवळच्या घरार वांटे करून दितना वळी प्रमाणे दिताले. सगळी एक सुवात एका बाबाक आनी एक सगळी सुवात एका बाबाक तशें वांटे करून दिनातले आतांचे बरी. पयलें एक वळ एका बाबाक जाल्यार आनी एक वळ आनी एका बाबाक आनी एक वळ आनी एका बाबाक अशें वळी प्रमाणे वांटे करून दिताले. आनी अशें ह्या कुटुंबाचें वांटें जाल्लें. आनी अशें आसतना एक फावटी व्हडल्या बाबाच्या घरा मुखार धाकट्या बाबाचो ल्हानसो जागो आसलो, जेलाच्या बगलेकच. आनी थंयसर एक दोन माड आशिल्ले आनी त्या दोन माडांत एक माड मेल्लो, एक माड मात्र आसलो.
एक माड सुकून गेल्लो म्हळ्यार बारीक जावन मरोंक लागलो आनी एक माड आशिल्लो आनी एक सुमार एक 5 सेंट्स जागो ह्या व्हडल्या भावाच्या घरा मुखार धाकट्या भावाचो जागो व्हडल्या भावाच्या जलाच्या त्या बगलेकच आशिल्लो आनी अशें आसतना ती धाकट्या भावाक केली ते दळाई पळयल्यार येत्त जाग्यांत काम करचें इतलो आस्त जागो उरले कडेन आसा जाल्यार सगळो दीस ती दिसोन येताली ह्या 5 सेंट्स जाग्यांत उस्तून कोणून आसताली आनी कित्याक म्हळ्यार ह्या व्हडल्या भावाक कोण येता कोण वता तें पारकी जाय कोण कितें गमत जाता कितें कारबार चलता म्हणून पारकी जाय जाल्यार त्या जाग्यांत रावल्यार मात्र दिसता कळटा देखून ती थंयच आसताली आनी अशें आसतना तांकां थंयसर मस्त झगडें जातालें तांचे मदें समाधान नातलें तांचे मदें संतोश नातलो एका रितीची बेजाराय एका रितीचें नासमाधान तें आशिल्लें आनी ह्या बाबांच्यो बायलो तवळ तवळ झगड पडटाल्यो अशें आसतना एक दीस व्हडलो भाव धाकट्या भावा लागीं म्हणालो आळे बाबा तो 5 सेंट्स जागो 5 सेंट्स ना 3 तावन 4 5 सेंट्सा भितर आनी तो जागो तूं एक काम कर तो म्हज्या नांवार कर म्हज्या घराच्या लागीं आसा म्हज्या जलाच्या बगलेक आसा तुका बैलांतलो जागो हांव 10 सेंट्स दितां 10 सेंट्स बैलांतलो जागो दितां ह्या जाग्यार फकत एक माड आसा बैलांत सुमार 8 या 10 माड आसात ते तुका वेतात तो म्हणालो तुका वेतात आसूं दी तुका दिता हांव आनी तवळ तो धाकटो भाव म्हणालो ना तें जायना कित्याक म्हळ्यार हो जागो म्हज्या बाबान दिल्लो ताच्या वांट्याचो तो म्हाका जाय हांगाच जाय हांव तो दिना म्हणालो आनी हाणें मस्त रिक्वेस्ट केलें दिवंक ना तो अट्टा पडलो दिवंक ना आनी दिवंक ना म्हणून व्हडलो भावी अट्टा पडलो देखून त्या जाग्याक वेची वाट आशिल्ली ती व्हडल्या भावाच्या जाग्यांतल्यान वेताली ती ताणें बंद केली आनी अशें बंद केल्या उपरांत तांचे मदें आनकी नासमाधान झगडें सडलें आनी धाकट्या भावान व्हडल्या भावाचेर कंप्लेंट केलें पुलीस आयले थोड्या पुलिसांक पयशे दिले ती वय खाण उडयली आनी व्हडल्या भावान आनीकी थोड्या पुलिसांक आडयले आनी वय परतून वय घाली आनी अशें ती केस कोर्टाक गेली कोर्टींत ती केस व्हडल्या भावाच्या नांवार जाली फोर्स जाली आनी धाकट्या भावान हायकोर्टाक घाली हायकोर्टान ती व्हडल्या भावाच्या नांवार जाली परतून धाकट्या भावान सुप्रीम कोर्टाक घाली आनी अशें जायत्या वर्सां थावन ह्या माडा खातीर ह्या 3-4 सेंट जाग्या खातीर वाद विवाद ह्या बाबा मदें चल्लो सुमार वर्सां 500 वर्सां ना उलोवणें ना समाधान ना एकामेकाच्या तोंडां पळोवची ना एकामेकाच्या गरजां पळोवचें कांयच ना एकाच आवयच्या गर्भांत जल्मल्ले एकाच बशयेंत जेवताले एकाच मांद्रे न्हिदताले एकाच पाळण्यांत वाडिल्ले एकाच उस्क्यार आवयच्या किडिल्ले मनीस आज दुस्माना बरी विरोध जाल्यात आनी संदर्भार जायतो पयसो तांणी करशिल्ल्या पयशांत एक माड न्ही 100 माड न्ही 1000 माड आसलें तोट काणगें आसलें तांणी करशिल्ल्या पयशांत 5 सेंट्स जागो न्ही 5 एकरे जागो काणगें आसलो पूण तांणी ते कबूल जावंक ना म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो ती कोर्ट आजुनी ती केस आनकी कोर्टांत आसा फायनल जावंक ना पूण तो माड मात्र आजून जिवान ना त्या माडाक गडगडो पडोवन तो माड येदोळसो मरण पावला एकच एक माड थंय ना पूण कोर्टीन म्हणला तो जागो इत्यार जाता पर्यंत थंयसर कांयच तुमी लावंक नजो त्या जाग्यार तुमी वचो नजो म्हणून कोर्टान फर्मण दिल्ल्यान आज एक्की माड थंय ना सुकीदार पडलेल्या सुवाते बरी ती जाल्या पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो पळया आमच्या कुटुंबा भितर समाधान करन इत्याद करूंक जायच आसल्यो संगती आमी भायर व्हरता कोर्टीक व्हरता समाजाक व्हरता आनी दुसऱ्या समर्थीच्या लोकां मदें व्हरता आनी आमची मर्याद वगडायता आमचें मान वगडायता आमचें नांव वगडायता आमी म्हणटा आमी शांतीची परजा आमी म्हणटा आमी बोगसाण्याची परजा आमी म्हणटा आमी समाधानाची परजा आमी म्हणटा क्रिस्ताचे पाटलावदार क्रिस्त बोगसाणे दितलो क्रिस्त न्याय दितलो क्रिस्त निती दितलो आनी ताचे पाटलावदार म्हणटा आमी आयताराची मिसां घेता
हप्त्यामध्ये मिसाक येता नव्यानाचे मिसाक येता रेतीरो करता आमी निमाण्या शुक्रारा आमी निमाण्या हप्त्यांत आमी देवस्तुतेक वेता सिंधीच्या बुधवारा दिसा माथ्यार गोबर घालता पथकाची दूख धरता निमाण्या शुक्रारा उपास रावता जिंजवार रावता आलेल्याचे फेस्त करता सगळें करता पूण आमी मात्र सुदरना आमी मात सुदरना आमचे घरचें दूद वर माडा म्हण वता आमच्या घरचें दूद वर माडा म्हण व्हरता आमची मर्याद मार्गार आमी उडयता आनी आमच्या सोम्याक विक्रीत करता देखून यंच म्हणटा सांग पावलो तुमकां समस्ये तुमचे ते इत्यात करूंक तुमकां साथ दिनांगी कित्याक अन्न जाती खातें मदें व्हरचें अन्न थंयसर कित्याक उरल्या थंयसर उरल्या समोर्ती मदें तुमी व्हरचें तुमचे समस्ये तुमी तुमच्या कुटुंबा भितर तुमच्या कुटुंबाचे समस्या आसात जाल्यार तुमच्या कुटुंबा भितर इत्यार्थ करा तुमच्या घरचे समस्या आसा तुमच्या घरा भितर इत्यार्थ करा गोव बैलांचे समस्या आसा जाल्यार तुमच्या गोव बैलांच्या कुडा भितर इत्यार्थ करा भाव भयणीचे समस्या आसा जाल्यार तुमच्या घरा भितर इत्यार्थ करा भाऊ भावांचे समस्या आसा जाल्यार तुमच्या कुटुंबा भितर इत्यार्थ करा पुवी सभेमध्ये समस्या आसा जाल्यार तुमच्या पुवी सभेमध्ये इत्यार्थ करा समाजे घडचे नाही समाजे घडचे नाही आणि समाजात तुमच्या पुवी सभेची मर्याद काडची न्ही तुमच्या धर्मिकामध्ये तुमच्या याजकामध्ये तुमकां मतभेद आसा जाल्यार तांचे मदें बसा समाधान इत्यार्थ करा पेपरार टीव्हीर आनी पुरा घालचे न्ही कित्याक तुमी असले करूंक नजो तुमी देवाची परजा देवाची जाणवाय तुमच्या तें आसा कितें बरें कितें वायट म्हणलें समजोवचें तेणें तुमचें आसा आनी ह्या बराबर तुमी सलसय न्यायनीत फैसला दिवचे मनीस तुमी जाय ताच्या बदलाक तुमचे न्याय फैसला दिवंक तुमी एर समर्थीमध्ये धांवचे नाही समाजाक तुमी धांवचे नाही बगर समाधान येते इत्यार्थ करचे समाधानाचे मनीस तुमी जाय देखून तो म्हणटा बोवा पुरब्यान देखून तुमी फटवून पडा नाकात व्यभिचारी बोंब्या पुजा करतले प्रदवारी स्वलिंग कामी सोर अपस्वार्थी अमालकोर बेबदे कोटे जिबेचे वा लोभी असलेले हे कोणूच देवाचे राज्य रिगोंक साध्य ना उडासतोरा स्वस्थ उडासतोरा व्यभिचारी बोंब्या पुजा करतले प्रदवारी स्वलिंग कामी सोर अपस्वार्थी अमलकोर वा बेबदे खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणी देवाचे राज जोडूंक शकचे नात देखून तुमच्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो म्हणटा तुमच्या मदें थोडे अशें आशिल्ले ते परिवर्तन जाल्यात ते भाग्यवान जाल्यात ते चेंज जाल्यात ते बदलल्यात पाऊल म्हणटा हांव सावल आशिल्लो हांव खोटो आशिल्लो हांव परिवर्तन जाला तुमच्या मदें थोडे ते आशिल्ले ते बदलल्यात आगोस्तिनांतले आशिल्ले आगोस्तीन पयले दुसरो तो मनीस आशिल्लो हे सरसंगतीताचे ते आशिल्लो पूण तो परिवर्तन जालो भाग्यवंत जालो देखून तुमी तशे आशिल्ल्यात पूण आतां तशें नात आतां तुमी बदलल्यात देखून सोम्याच्या नांवी आमच्या देवाच्या आत्म्यातय दुनितळ तुमकां केल्यात आनी पवित्र तुमी जाल्यात नितीवंत तुमी जाल्यात आनी हे नितीवंत तुमी सांबाळा आनी तुमच्या मदें सगळे समस्ये इत्यार्थ करा भायर व्हरी नाकात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मलगड्याचे संगणी आसा घरचें दूद माडा म्हळ वचचें न्ही आमी वयर उडयल्ली तेंपी आमच्या तोंडार पडटा देखून हेमथीन दवरन आमच्या कुटुंबांत कांय समस्या जातात भाव भयणी मदें समस्या आसात भावा मदें समस्या आसात भयणी मदें समस्या आसात वा घोव बायले मदें समस्या आसात आमच्या घरा भितर आमच्या कुडा भितर इत्यार्थ करया पुवी सभे मदें समस्या आसात पुवी सभे भितर इत्यार्थ करया बैल्या समर्थीक आमी व्हरचे न्ही बैल्या समाजीक आमी व्हरचे न्ही आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची मर्याद नालिसाय घालची न्ही हे मतीन दवरून खरे क्रिस्तांव जबाबदारीचे क्रिस्तांव नितीवंतपणाचे खरे क्रिस्तांव जावंक सोम्या आमकां आदार करपा दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आयल्यावा मी तुझे वेदी लागी बापा पेटोच्या कानी पाती आम्ही पूर्ण घे बापा ही कानिकांची घे बापा ही कानिकांची घे बापा ही कानिकांची मोगाळ भुरग्यानी दिवची
म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुरुषसेवेच्या आदवाक सर्वस्पोर मानून सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा भाग्यवंत धर्मदूत सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगट करूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें ते सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बाळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसों तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुजे पवित्र सभा पवित्रतायची गुणां जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्म तुज्या बुन्यादीर तिरांनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान एवढा मागन निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारा सांगाती संतोषां तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय मग भावानो भयणीनो सगळी आमी ती मेघालया भोव अपुरब्याची घडी भाग्यवंत घडी आतां आमी संभ्रमताना सगळे आमचे कुटुंब आमचे पवित्र सभा सुमयाच्या कुडी रक्ता समर्पण दिवया आमचे मदें आसले सगळे समस्ये आमचे भितरच इत्यर्थ करूंक आमच्या कुटुंबांत आसले आमच्या घरांत आसले आमच्या कुटुंबाचे समस्ये पवित्र सभेचे समस्ये आमच्या परिधी भितर ते इत्यर्थ करूंक आनी आमकां समाधानाचे संतोशाचें जिवीत सारूंक जायची कृपे दिनी कुडी रक्ता तावन आमी मागून घेवया बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडता सोगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फोवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पिटर पौल आमचे गोळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट करे तांकां आनी तुजे इश्टगाती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोवो करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांवकार मरे देवाच्या माय संगती ती सपती भाग्य वचूचे
भगेवन धर्मदूता भगेवन जुतात देवानी सर्व कळे तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची आजच्या मतीन दवरन आमी जाणटे बुदवंत मनीस जावंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमशेता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांत विघ्नांतल्यान वरांतले पिडिशणेंतल्यान आमकां निवार दय करून जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त जेणे बरो शानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार का कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणीं तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घालून तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जे आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगूर तूं जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया सगळी आमी दिमी घालया. हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमी समेस्त ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. आमचे मदले व्याज आमचे भितरच इत्यार्थ करून उलो दितात ती शेळयेचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मुगळ बाबडीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो क्रिस्त प्रसाद कारणांतर ह्या उंड्या आनी वायनार परसेवंक आमकां साथ दिना. आत्मीक तरान सुमयाक आमचो करून घेवचे प्रयत्न आमी करया. सुमी आमच्या कुटुंबांत तुये आमच्या जिवितांत तुये आमच्या ना समाधानान तुये आमच्या झगड्याच्या संदर्भार इत्यार्थ करूं समाधानान सगळे शांती करूं तूं आमचे संगात राव सुमया म्हूण मागून सुमयाक आमचो करून घेवचे प्रयत्न आमी करया. जीविता कुवार कुर्पे सागोर वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या. जीवो हुंडो तूं जिवीत दिता पातकाच्या पासांतलो म्हाका राखता. प्रकाशी सूर्य तूं उजवाड फांगता. जिवीत म्हजें नंदन करता. जिविता कुवारा कुर्पे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या. प्रार्थुया भूमोगाळ देवा आमच्या बापा भगवंत जुता देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या मायमेवंत कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरं ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
मगळ भाव भयणीनो आतां आमी नव्यान प्रारंभ करता भक्तीन नव्या नांदवंटेली जावंक उलो दिता उबी रावन दिमी घालून वा बसून तुमी हे नव्या नांदवंटेली जावचें पात्रो सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर पात्रो सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर पात्रो सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव भयणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता मगे वजूता देव सर्गारासान जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासोत विनंती करता सांजूता देव अनिर्सान भक्त प्रत्येक जावन मरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड पाव तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदोजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसो आमी उगडास करता बघेवून त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर ओगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या भावार्था उदेश तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बघेवूं जुतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिफात उबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजूतात देवा लागीं मागणें सांगता आमी मागया ह्या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदोस जावन आसलेल्या बघेवूं जुतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दरासो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस कश्ट अडचणींनी सांपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरीत शरत जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुणशता पातयेन आयलां ही घडी बरदोळे तांपयां मगळ भाव भयणीनो आमचे जायते इरादे आसात आमच्या कुडींत प्रतिरितीन सर भक्तिकांक आपल्या आपल्या कुडींत जावची इजा आजची पिडा शिडा कश्ट दूख बेजार आयकंत सगळी सांजुदा मुखांत जेजूक आमी समर्पण दिवया आमची पिडा शिडा दैत्य नमुन्याची पिडा आसात पिडीन कश्टूंची आसात कॅन्सराची पिडा किडनीची पिडा लंग्साची पिडा गॅस्ट्रिकाची पिडा काळजाची पिडा कोरोनाची पिडा गांठीदुखीची पिडा डायबेटीक BP असल्यो जायत्यो पिडा आसात वळख जाल्ली आसात मतीचें नासमाधान आसलेली आसात डिप्रेशन आसलेली आसात कुटुंबा जिवितांत नासमाधान आसलेली आसात भुरग्याचे देणे नासलेले आसात भुरग्याच्या देण्या पासून अत्रे गुण आसचे आसात सरीक सोदून लग्ना जिवीत असो तो एक जिवीत जिवचें देणें आशेवन आसलेलें आसात काम नासतना कामाच्या सोदनेर आसलेले आसात विजा नासतना विजाच्या सोदनेर आसलेली आसात भुरगीं परिक्षा बरयतात प्रतिरितीन डिग्रीचीं भुरगीं डिग्रीची वर्स परिक्षा बरयन आसात तांचे बसत मागया इंजिनियरिंगाची परिक्षा बरोवन आसात तांचे बसत आमी मागया नीटाची परिक्षा बरोवच्या सर भुरग्यां बसत आमी मागया कोरोना पिडे वरवीं अकांतांत कश्टांत अकांतांत वळख जाल्ल्या बसत आमी मागया परगांवांत आसात आमचे भाव भयणी तांच्या बसत आमी मागया आमचे कुटुंबांत आसात पिडेस्तांनी उतर प्रायेचीं तांचे बसत आस्पत्रेंत वळोवन आसात चड पिडेस्तां बसत पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्या धाकट्या नरसांक सेवकां बसत आमी मागया
सगळीं सांगाता म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो बाबार्थ दडोवन पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तरे पदवीन पयसता उंडाय हे वत्ते संता म्हज्या काळजाची गुंडा येता हांव तुका लो मारता आशा संडलेल्या बरसुदीचे गेरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कंटे कुटे म्हज्या काळजाची कोटसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पसिरावा देखीत तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासन वर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या समिया जेजूचें महिमे वता नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन मोगळ भावानो भयणीनो भुरग्यानो सांजुता मरे फात मागलेलें जायतें आमकां फावो जालां त्या पासत देवाक आमी अर्गां दिवया आमच्या मतीं समाधान मेळ्ळां कुडी बरी भलायकी मेळ्ळ्या सर वायटांत विघ्नांत अनवरांत ताणें राखून व्हेलां कोरोनांत असल्या मरेकार पिडे संकटांतले आमकां ताणें राखून व्हेलां बचाव केला आमकां बरें काम फावो केलां दिसपडतो ग्रास फावो केला मदीं समाधान दिलां बरें कुटुंबा जिवीत दिलां बरें हांव पळय भाव भयणी फावो केल्यान इश्टा मित्रां फावो केल्यान जायते मागलेले सगळे फावो केल्या देवाक जावं अर्गां होगळाप अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमया होगळाप तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका स्तुती तुका सुमयान जेजू तुका सुमया आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका हालेलुया 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 मुगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस भोवणा पासून देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया तुमचे जाप आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्पर आमकां वायटांतली अनवरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेस जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कश्टाळू कर आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेस ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाखतेऱ्या नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्परा सकट पिडेस तांग ताळणे आनी पातकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्परा तुज्या मर्यादांनी हात दवरच्या पिडेस तांग जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर ते सवा जारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेले जे ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर ते सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मोगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत हो ते काम नासतना कसो तुज्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फावो करन तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू दयाळ बापा फावो ती जिणी संगाती मेळनासतना कसो तुमच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगातीन वा संगाती मेळोवन बरें कुटुंबा जिवीत जिवचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशे दिल्या सर काजरी जोडाची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्यांचे देणे तांकां फावो करन तांचो कुटुंबा संतोश चडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू कोरोना पिडे वरवीं तशें हेर पिडेन कश्टोचेला सर भाव भयणीक तुजी बरी भलायकी फावो कर आनी आमी समेस्ता ह्या मरेकार संकश्टांतलें निवार म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसू मरी हे पिडेस तेजे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एक काकुळतीचे माई नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेचे बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तो आमचे शके ते तुजे काकुळ दोळे आमचेर परते आनी ह्या परदेश उपरांत तुजे कुशीचें सदीं फळ जेजूक आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलभी ओंकार मरये मुगळ भावानो भयणीनो आमचे सरपिडेस्त भाव भयणी सुडास काडया आनी प्रते रितीन घेवन तिनदा दिसो उडास कडून ताका मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेतरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतेच्या वाग पिडे कुडीच्या पिडेनी कश्टोंच्या तुज्या साकराणी साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन शिव बरीत कर अशें ती सर पातकान नितळ जावं पिडे शिडेंतलें गुण जावन बेगीन तांकां भलायकी जोडूंक फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुम्याचे नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं प्रार्थुया भोव दयाळ सुम्या बाबा बुजवणदारा तुजी मीत मेद नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कस्तूच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच समाधानान सांबाळून दीत
एकामेका सुख समजून मनाभेद पयस करून एकामेका काळजातून बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरय सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या संगात राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र बेस्तानास तुका अर्गां दिवन दीत. जोची येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपास आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. आमेन. देवाचो एकलोच पूज्य जो ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमच्या संगात आसा. तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान दवरून आनी तुमची राखवण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्मन उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगळ भाव भयणीनो, आतां आमी सक्रामेंताचें आराधन आमी करतल्या. मोठ्या आराधनांत तुमकां वांटेली जावंक उलो दिता. भक्तीन आमी वांटेली जावया. उबे रावून दिमीर वा बसून आमी आराधन करचें, पूण भक्तीन आराधनान वांटेली जावचें. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोता. सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा हांव आसा सोम्या. हांगा आसा सोम्या. हांगा हांव आसा Here I am, Lord. सोम्या. हांगा हांव आसा. हांगा आसा जेजू. हांगा हांव आसा. हांगा आसा सोम्या. सोम्या. हांगा हांव आसा. Here I am, Lord. सोम्या. हांगा हांव आसा. हांगा आसा सोम्या. सोम्या. तुका आराधन करून तुजी स्तुती करूंक हांव तयार आसा. आमचो सोमी आमच्या मदें आसा. सर्ग संवसार असो दोनीतो रायाचो राय, देवाचो देव, सरपदवेदार देव. ताची सकत अपरिमीत ताची पदवी ती कोणाकी वर्णूंक नजो जाल्ली. 8.7 दिनां जातली पदवी. महिमा ताची, अगळाप ताचो, अधिकार ताचो, मान ताचो, सगळें ताचें. ह्या वर्त्या देवाक आमी आराधन करया, ताची स्तुती करया, ताच्या नांवाची महिमा गावया. तूं म्हजो सोडवंदार. तूं म्हजो सोडवंदार सोम्या. तूं म्हजो शिकोंदार. तूं म्हजो शिकोणदार. तूं म्हजी घाटा. तूं म्हजी. तूं म्हजो देव. तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सोडवंदार. तूं म्हजो सोडवंदार. यू आर माय सेवियर लॉर्ड. तूं म्हजो शिकोंदार. तूं म्हजो शिकोणदार. यू आर माय टीचर लॉर्ड. तूं म्हजी घाटा. तूं म्हजी गठाय. यू आर माय स्ट्रेंथ लॉर्ड. तूं म्हजो देव. तूं म्हजो देव. यू आर माय लॉर्ड. यू माय गॉड. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता.
सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळ्यो सगळ्या सोदता काळजात तुका आराधन करता सोम्या सगळ्या सक्ते सगळ्या म्हणजे जिवितांत तुझे रुपोळ्यो सोदता करता तुझी सेवा करता हांगा हावासा हांगा आसा सोम्या हियर आय एम लॉर्ड हांगा हावासा हांगा आसा जेजू सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा हावासा हांगा तुझ्या मगर उबा आसा तुझी स्तुती करूंक तुका अर्गां दिवंक तुका वाखाणूंक तुका आराधन करूंक तुझ्या नावाची महिमा तुझ्या नावाची पदवी गावंक हांव तयार आसा सोम्या हांगा हांगा आसा हियर आय एम लॉर्ड हांगा हावासा हांगा आसा जेजू हियर आय एम लॉर्ड आनी लितेन येसुवे हांगा हावासा हांगा आसा तुझी स्तुती करूंक तुका वाखाणूंक तुझ्या नावाची महिमा गावंक हांव तयार आसा हावासा हांगा आसा जेजू तुझ्या नावाची पदवी तुझ्या नावाची महिमा सगळ्या संवसाराक गाजोवंक तयार आसा हालेलुया हालेलुया येसुवे जीसस जेजू हालेलुया 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 हला 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 हालेलुया शादाला बला 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 हालेलुया 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 सगळी हात उभारा निरंतर समयाची स्तुती करा आमचो समय आमच्यामध्ये असा त्यांना संसार असो नाही देव तो अब्राम असो देव तो इजाक असो देव तो जाकोब असो सगळ्या मनुष्यकुळ असो देव सगळे इस्रायल असो देव आम्हा समजता असो देव तो आमकां राखोल सांभाळसो आशीर्वादाने भरसो पिढ्या शिड्या गुण करसो मदीक समाधान दिवसो संकष्टांत निवारसो ताचेर विश्वास दवरून पातयेतेल्यांक बरवातान मागतेल्यांक सुटका सोडवण दिवसो समय आमच्या मध्ये असा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गां तुका सोमयान जेजू अर्गां तुका होगलाप तुका सोमयान जेजू स्तुती तुका सोमयान जेजू आराधन तुका सोमयान जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जमोगाच्या बाबडीनो इगडी बरो हांगासर पडे आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा हे देवाची स्तुती करूंक जाय तुम्ही रसण्याची स्तुती करची न्ही बगार रसनार आसा ही स्तुती करी जाय म्हणटा देवाचें उतर आमी सर्वेस्परा देवाची स्तुती करी जाय तो एक मात्र देव ह्या देवा भायर दुसरो देव आमकां ना देखून आमी रसण्याची स्तुती करची न्ही बगार रसनाराची स्तुती करी जाय गितां गावन ताची स्तुती करी जाय ताळयो पेटोवन ताची स्तुती करी जाय गितां संगीतांनी ताची स्तुती करी जाय वजंत्रा खेळोवन विण्याद्वारी पिरलुक्याद्वारी आनी किणकुळ्याद्वारी ताची स्तुती करूं जाय कोंपून पिरलूक वाजोवन ताची स्तुती करी जाय कासळ्यांचेर किणकुळ्यांचेर ताची स्तुती करी जाय घुमटां वाजोवन दोल बडोवन ताची स्तुती करी जाय नाचोन नाचोन ताची आमी स्तुती करी जाय म्हणटा देवाचें उतर किर्तनगार म्हणजे बगाच्या बाबडीनो त्याच स्पिरितान त्याच बरवर्षान त्याच बावर्तान आमी सगळीं उबी रावया आमच्या सुरेस्परा देवाची जंय तुमी आसात त्या सुवातेर तुमी उबी रावा सुरेस्पराची स्तुती करा सुरेस्पराची स्तुती करा रसनाराची स्तुती करा आणि तुम्ही सगळे जोडून घेवंक शकतल्यात देखून आमी ताळयो पेटून अरे सुरेस्पराची स्तुती करून गावया गीत ताळयो पेटून गाऊया रसना रत्ना वाढूया सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया 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 हले बढिया आमच्या रसनाराची स्तुती करूया कीर्तनान तो आसा कीर्तनान तो ऐकता पदकां आमची बक्षिता इश्ट आमचो तो जाता त्या पासून आमी अर्गां दिवया
पातकातावन सुडका दिव संसाराक आयलोलो पातकातावन सुडका दिवंक संवसाराक आयलोलो पातकातावन सुडका दिव संसाराक आयलोलो पातकातावन सुडका दिवंक संवसाराक आयलोलो सर्गीचो तो दरवटो आमकां उक्तो केलोलो सर्गीचो तो दरवटो आमकां उक्तो केलोलो हालेलुया 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 हरिओ सर्वेस्पराक आमच्या देवाक ओगळशया दिन वाचूया ताच्या नावाची स्तुती करूया कीर्तनात तो आसा कीर्तनात तो ऐकता कीर्तनांत तो आसा कीर्तनांत तो ऐकता कीर्तनात तो आसा कीर्तनात तो ऐकता कीर्तनांत तो आसा कीर्तनांत तो ऐकता पातका आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता पातका आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता हालेलुया 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 हर हर हालेलुया 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 हळ्या बोटो आमच्या रस्त्याची स्तुती करूया ताका उगळसिया आमचो देव तो सर्ग संसार असो तरी देव तो अब्राम असो देव तो इसाक असो देव तो जाकोब असो देव तो सगळे इस्रायल परदेसो मुसा आणि तुमचो देव तो हे देवाची स्तुती करूया निर्मळ आमच्या काळजातान गांवच्या कामी गायना 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 आमकां तो धाडून दिता शांती आनी समाधान आमकां तो धाडून दिता शांती आणि समाधान हालेलुया 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 हर 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 हालेलुया आतुबार हालेलुया 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 हर गांचे सगळं जेजूची जोरादान जेजू सगळ्या खालसून आम्ही तुका वंदित आसुया हे सगळे भक्ती का बराबर या सगळ्या तुझ्या पंच बराबर आम्ही तुका उगळसिता तुका आराधन करता तुझी स्तुती करता रस्त्याच्या सर्व जीविया संगता सर्व प्राणी संगता रुगजडा संगता सुगण्या संगता सुगण्या संगता आम्ही तुका आराधन करता आसुया नयो बायो दोरियो सगळे गुणे दोघर तुझी स्तुती करता तुझ्या नावाची महिमा गातात त्यांच्या संगता मिळवून जर्गीच्या आज करो संगता मिळवून जर्गीच्या देवदरबारा संगता मिळवून तुझी आम्ही स्तुती करता तुका वंदिता अर्घ दिता आसुया उगळप दिता आसुया हालेलुया 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 आम्ही सगळी बसया एक वर सोम्या पळया आम्ही आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा काकुळदार देव तो बक्षणे सोदातात बक्षणे मगोन आयलेल्यांक सगळ्यांक बक्षणे दिवचो तो काकुळ तिचो सागोर आमचो सोमी प्रद्वारी स्त्रियेक काळजांतोन बक्षिल्लो समारताच्या स्त्रियेक काळजाच्या उमाळ्यांनी बळून बक्षणे दिवन जिणी परिवर्तन केल्लो पातके म्हूण लागलेल्या जाकेवाक बक्षणे दिवन नवे जिवीत जिवोवच्याक पाठिंबो दिल्लो सुंगागाट्यार वचून आलेल्या मातेवाक आपोवन नव्या जिविताक बदलिल्लो सावल आशिल्लो तो पावल करून भगवंतपणाक उबारलेलो आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा आमची पातकां आमी ओळखून घेवया तो म्हणटा ये तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दिता म्हणटा तो तुमची पातकीची न्ही सांडा बरी खबर सन्माना सर्गेचे लाज्य लागी पावला देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमच्या पातकीची विता पाठ करूंक जाय
पथक करचें सहज पूण पथकार रावची चूक पथक तितवून परिवर्तन जावंक जाय कोणूच मनीस पथक नासतना जियेल्लो ना पूण पथका विणे आमी जियोंक जाय आमच्या पथकाचें परिवर्तन करूंक जाय पापा धरली हुट्टू समा पथकान जल्मोवचें आमी सहज पूण पथकान मरचें सारकें न्ही पथका विणे मरूंक प्रयत्न करूंक जाय देखून त्या विसावाक जेजू आज आमकां आपण दिता देखून एक घडी आमचे पथकें जिवीत ओळखून घेवया पथक आमी ओळखून घेवया पथकाचे बोगसणे मागया सोम्या म्हाका बोगस म्हण मागया तुमच्या हृदयार तुमचे हात दवरा तुम्ही केल्या पथकाची दूख धरा फाटल्या 5 म्हयन्यांत हांव कुमसाराचो सक्रामेंत आमी सोडूंक ना फाटल्या 5 म्हयन्यांत हांव आमी सुटावे कुमसार जावंक ना ती पथकां आमच्या काळजांत आसात आमच्या मसरा वरवीं केल्ली आमच्या रागा वरवीं केल्ली आमच्या द्वेशा वरवीं केल्ली आमच्या बेदबेपणा वरवीं केल्ली आमच्या स्वार्था वरवीं केल्ली आमच्या पसडेपणा वरवीं केल्ली आमच्या वायट साली वरवीं केल्ली ती पथकां आसात काळजांत ती बरोवन गेल्या कुमसार जावंक आमकां अवकाश ना पूण सोम्या लागीं आमी राजी जावया सोम्या लागीं सगळे पथकां उसार सांगया कशें त्या प्राद्वारी पथकी स्त्रियेन सिमा फरिजेवाच्या घरा ताच्या पांयांचेर सगळे रोडोन दुखांनी ते पांय भिजयले केसांनी ते पुसले त्या सुमापान आमची पथकां सोम्याच्या पांयां तळ ओमतिया आनी बक्षणे मागया आता हांव पाटी येता सोम्या पथकाच्या वाटांनी सळगुर सोम्या हांव पाटी सोम्या हांव पाटी येता घरा येता तुझ्या घरा येता सोम्या तुझ्या घरा रावूंक कशें येता सोना तुझे मोगाचे उक्ते आसा तुझ्या मोगाचे हात सोम्या हांव पाटी सोम्या हांव पाटी येता घरा येता घरा येता सोम्या घरा येता परतून सांडून वेसोना तुका सोम्या उक्ते आसा तुझे उक्ते आसा सोम्या तुझ्या मोगाचे हात सोम्या हांव पाटी सोम्या हांव पाटी येता तुझे सरसी येता कशें वेचीक पोतून आपल्या बापायक आपल्या स्वार्थान रागान मोसरान सांडून गेलो उपरांत ताच्या पथकाची दूख तो बगलो पश्चात्ताप पावलो पाटी तो आयलो आनी बापा तुझे आनी देवा विरोध हांवें पापा धरले म्हणालो पथकाची दूख ताणें धरली पथकाचे बोगसाणे तो जोडी लागलो आनी आपल्या बापायन ताका वेंगून धरलो सोम्या वेंगून धरलो त्या समापान हांव तुज्या लागीं येता तुज्या पथकाचे बोगसाणे म्हाका दी म्हज्या अपराधाचो गुन्यांव म्हजेर मांडी नाका तुज्या काकुळती दिस्त म्हजेर घाल म्हज्या पथकाची शिक्षा म्हजेर ठरय नाका तुज्या काकुळतीन म्हाका बोगस म्हणून आमी मागता सोम्या आमच्या पथकाची दूख धरण मागता होगडायली हांवें मोलादीक वर्सां आता हांव पाटी येता दोळ्यांनी मोजा भरून दुकां सोम्या घरा पाटी येता घरा येता परतून सांडून वेसोना घरा येता सोम्या परतून सांडून वेसोना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सोम्या हांव पाटी येता घरा येता हालेलुया 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 येशुवे जीसस have mercy on me Lord have mercy on me म्हाका बक्षीस सोम्या बोगस सोम्या काकुळतो दाखय सोम्या भाऊ बहिणीनो आमच्या पथकाची दूख धरा तुमची पथका रडा तुमच्या पथका जीविताचे परिवर्तन करा जीवित जेजू सोम्या पाठी येया
बदकी जिविता पाठ करा नवी जिविता दारू सोम्याच्या पांया सरा तुमकां बाचावी मेळटली तुमकां सुटका मेळटली तुमकां सोडवण मेळटली मागलेले सगळे फावो जातले बाबा भयणीनो एक घडी भर सोम्या पळया ताणें आमचें एक पदकी जिवीत सांडूंक पदकी जिवीत असो उडास काडूंक पदकाचे बोगसाणें मागूंक पदकाचे आमचे प्रायश्चित करूंक दूख धरूंक ताचे सची पाटी येवंक एक अवकाश ताणें करून दिलो त्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया आनी आमचें समर्पण करया आमचें समर्पण सगळें समर्पण करया म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमच्या कुडीचें समर्पण करा माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी तुमची कूड सोम्या समर्पण दिया त्या कुडीन तुमी बगची दूख आटाविटे पिडा शिडा कस्टनवरां सगळी सोम्याक समर्पण दिया तुमी जाणात तुमच्या पिडीन तुमच्या कुडींत कितें उण आसा कितें पिडा आसा तुमी जाणात सोमी जाणा सोम्या समर्पण दिया तुमचे कुटुंब सगळे सोम्या समर्पण दिया तुमच्या आवय बापाय भाव भयणीक कुटुंबादारांक कुटुंबांतले नासमाधान कुटुंबांतले समस्ये कुटुंबांतले प्रॉब्लेम्स आसात ते सगळे सोम्या समर्पण दिया तुम्ही म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो तुमच्या कुटुंबात कितें समस्या आसा ते सोमी बरोबर जाणा सोम्या गुलो मारा सोम्या समर्पण दिया तुमचे कुटुंब तुमची आमची पवित्र सभा समर्पण दिया सगळी आमची पवित्र सभा सगळो आमचो राष्ट्र आमचो देश परगांवांत आसात आमची भावा भयणी परगांवांत आसात आमचे इश्टमित्र कश्टांत आसात पिडेस्तांत आसात कश्टांत आसात पिडेंत आसात ते आमची भावा भयणी उतर प्रायाची आसात भुरगीं परीक्षा बरयतात युवा जण परीक्षा बरयतात ह्या सगळ्यां खातीर आमी मागया सगळ्यांक आमी समर्पण दिया जी इरादे तुमी घेवन हांगासर आयल्यात जी ते सवां तुमी घेवन हांगासर आयल्यात ती सर्व ते सवां सोम्याच्या पांया तळा समर्पण दिया आनी तुमी ती स्विकार करता जेजू ती स्विकार करता ह्या वखदां जेजू म्हाका आपयता जेजू आमकां आपयता अरे एकल्या म्हाका न्ही तुका हे तुमी कश्टांत येयल्या न्हू न्ही वजन वयतल्या न्हू हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो सोमी म्हाका तुका ह्या वखदां आपयता पळया ताणें आपयलें जाके वाक ताणें आपयलें माते वाक ताणें आपयलें समारिताच्या स्त्रीक आनी सगळी पटलाव करून गेली बादशावी जोडली जेजू आमकां आपयता ह्या वखदां आमी जेजू फाटल्यान या सगळें आमचें समर्पण करया जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता बेगीन ताच्या तो घेता बेगीन ताच्या तो घेता आनी पदकां म्हजी बक्षिता पदकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 जीसस येशुवे जेजू 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 दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर जेजू 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 जीसस हिल मी लॉर्ड जेजू 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 जीसस येशुवे जेजू 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 आम्हा समेस्ताची काकूळट कर आमकां सर्व वायटांतले विघ्नांतले निवार जेजू जेजू आमची शियर पिडा शिडा गुण कर जेजू 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 जीसस जिनियर कंगल जाता न्हू सोम्या कधी दुखीन दीस पडटा आमी बुडटाना तुका उलो मारता तेच ना सोम्या म्हाका काही सुणे पण बघा ना दादोस काय मेळटा संतोष बघता एका रितीचो हुरूप म्हणजे ते येता त्या पासून तुका उलो मारता सोम्या जिनियन कंगल जाताना कधी दुखीन बुडताना खंती दुखीन बुडताना सोम्या उलो मारताना सोम्या कुलो मारता काहीच म्हाका उणे ना सोम्या काहीच म्हाका उणे ना जेजू 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 जीसस जेजू 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 येशुवे जेजू 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 जीसस
Jesus, 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 have mercy on me, Lord. Jesus, Heal me, touch me and heal me, Lord. Jesus, 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 Jesus. गुण कर आपण जेसो सर्व वाईटांचे विघ्न ज्ञानवरांचे पिढी शेळते निवा तुझी गुण करची दैवी संगत आमच्या शिरा शिराने वळाय तुझ्या पवित्र क्षणातून नितळ कर आमका अभिषेक कर सोम्या अभिषेक कर गुण कर जेसो टच एंड हील अस लॉर्ड मुझे पसत मेलो तू सोम्या मुझं गवळी सावून मग तू राखताय सोम्या सदांच म्हाका राखून सांभाळताय पसो सरो म्हाका दिताय प्रशांत नितकळ उदकासरशी आपण व्हरताय आणि खरंच तू सोमी तू म्हजो जाताय सोम्या मुझे पासोत मेलोय तू म्हजो बरो गवळी तू मुझो बरो गवळी तू सदांच म्हाका राखताय तू सोम्या सदा खरंच मुझो सोमी तू राखताय तू खरंच मुझो सोमी तू सोम्या खरंच मुझो सोमी तू जेसू 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 जेजू 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 जीसस येसू जेजू जेजू सोम्या जेसू या भावात जे तुझी गुण करची देवी संगत त्याच्या शिराने वळई तुझे पवित्र क्षणातून नितळ कर तुझ्या नावात का गुण कर सोम्या कसलेच वाईट सत्य खोट्या सत्यात आणि बली जाय नसे कसलीच वाईट सगळं खोटी सगळं पिढा शिडा सत्य जैतुरीने जाऊन जा तू अभिषेक कर सगळं आपण गुण कर टच 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 देम हील देम लॉर्ड जेजू 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 हालेलुया 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 हाले हाला 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 मगाच्या भावानो बहिणीनो सम्याक तुमच्या हात उभारा समजा तुम्ही जीवित उभारा तुमचे कष्ट उभारा तुमचे वळवळे उभारा तुमची दुःख उभारा तुमचे बेजाराई खंत उभारा तुमची भुरग्या म्हणा तुमचे युवा जाणा तुमच्या पिढे रायवंताक तुमचे कष्ट संकष्टाक सम्याच्या हाती उभारा सम्या आम्ही हे सगळे तुका समर्पण देता तू स्वीकार कर तू आशीर्वादित कर तुझे बेसवारी बर तुझी गुण करची सगळ्यात लाभे आशीर्वाद लाभे मागलेले भाव कर सम्या समर्पण दिले आमचे देणे वर्ते म्हणून स्वीकार कर खरे भावार्थ कर काळसर मागलेली मागणी तुका मी समर्पण देता सम्या आशीर्वादित कर टच टच हील 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 ಅಲ್ಲೋ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಸಿ ಯೇಸುವೆ आपण गुड कर जेसो टच हील अस लॉर्ड हालेलुया 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 कसलीच वाईट सगत गोडी सगत देवताची नाटणी ताळणी आमच्या सैदुरेने जाऊन जग आशीर्वादित कर सोम्या आपण गुड कर सोम्या अभिषेक कर सोम्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगल बाबणीने एकडी भर आम्ही दिंबी घालया सगळी आम्ही एकडी भर दोळे दांबिया बशी आम्ही दोळे दांबिया पवित्रत्म्याची मजत मागया जेजूची गुण करची देवी सगळं आम्ही अनुभव केल्या ती सगळं आमचे ते निरंतर रावस जाईल ते सत्यान आम्ही बरंच आहे देखून पवित्र आत्म्याची गरज आसा पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमचे थंय जावं दी पेंतेकोस्त दिसा अपोस्तलांचेर मुरयेचेर देवलो आयलो पवित्र आत्मा आमचे देवून येवं दी भियेल्ली आमची काळजां दुखेस्ताल्ली आमची काळजां खंती दुखेन भरलेली आमची मनां तो उल्हास भरीत करून दी धैर्यादीक करून दी अस्कस जाल्ली आमची कूड तो बळवंत करून दी म्हणून आमी मागया तुजे जरीक हांव तान येवन आसा सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या हजरीक लाल येवन आसा पवित्र आत्म्याची मजत हांव मागता सोम्या पवित्र आत्म्याची मजत मागे तुझे जरी म्हाका येवं दी सोम्या तुझे जरींतले पियेवं दी सोम्या तुझे जरीक तुझे
जरी जिएवदी येसुम्या येवदी म्हाका येवमाकादी पिव म्हाका दी सोम्या पियमाकादी जीव म्हाका दी सोम्या जिएवमाकादी येव म्हाका दी तुझे जरीक म्हाका येवंक दी सोम्या म्हजे जरींतले पिवंक दी सोम्या तुझे जरींत जिवंक दी सोम्या स्पिरितांतय म्हाका येवंक दी सोम्या स्पिरितांतय पिवंक दी सोम्या स्पिरितांतय जिवंक दी सोम्या येवंक म्हाका दी पिवंक म्हाका दी जिवंक म्हाका दी अशें स्पिरितान सत्यान मनान काळजान तुजी स्तुती करूं म्हाका फावो कर सोम्या म्हण आमी मागया स्पिरितांतय म्हाका येवंदी सोम्या म्हाका येवंक दी सोम्या स्पिरितांतय पियवदी येसुम्या पिवंक दी सोम्या स्पिरितांतय जिएवदी जिवंक दी सोम्या येवमाकादी येवंक म्हाका दी पियमाकादी पिवंक म्हाका दी जिवंक म्हाका दी सोम्या Alleluia हालेलुया Alle alle हाले 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 हालेलुया Alle हाले हालेलुया alle alle हाले हालेलुया शादाला कबलंदला याला हाला 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 शादाला बला बला मुंदला दलंदला याला ला ला या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगर भावनो भयणीनो पवित्रात्म्याच्या येण्यान आमी संतोष बरी जाल्या हांव त्या पासून ताका मेरगान दिवया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमी सगळीं ती मेघाल्या सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंथा येद्या व्हडा सक्रामेंत साष्टांग नमन करूया पूर्वीच्या त्या रूपाबोली नव्या रिती आदार्या सोलवोन वेचा अस्कत विश्व वार्ताचे बोल दिव्या जशे बाप तशे स्फुट उल्हासानी स्तुती पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळा हसिता तुका दोगा स्पिरित समस मीनावळता प्रार्थुया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कस्ता सोगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणे सबळ सदां समचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडेच्या आणि रक्ताच्या पवित्र बिस्तेरा मान करून दे आमकां फोव कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितां तुजी ती जाणवाय वापरून आमच्या मदले सगळे समस्ये आमच्या मदें सित्यार्थ करूं आनी तुज्या मानाक आनी महिमेक उडवेक सदांच फोव जावंक फेसाडीशें आमकां तूं आदार दी जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक
मगल भावनो भयणीनो भुरग्यानो तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पटयतां भोव अपुरब्याच्या शिस्तेन भवत्तान मोगान आनी अभिमानान हे मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन नव्यानांत वांटेली जावन सक्रामेंताचें आराधन करून सुमयाची निरंतर बेसांवां जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक हांव शाबासकी पटयतां अभिनंदन पटयतां देव बरें करूं म्हूण मागतां भोव अपुरब्याचें संगीत करून आमकां गितां मुखांत्र गायना मुखांत्र देवाची स्तुती करूंक देवा लागीं मागोवंक कुमो केल्लो आमचो भाव मॅक्सी भोव अपुरब्याचें संगीत तो करता मुलगी डिवायन कॉल सेंटरांत वरती सेवा तो दिता फाटल्या दिसांनी वरत्या उर्बेन मोनान मोगान हांगासर सेवा दिता भाऊ तुजो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाचे आशिर्वाद मागता हे सगळे मिसाची मांडवळ करता आमचो भाव जॉयसन फाटल्या 5 म्हयने तो निरंतर तो वरती सेवा दिवन आसा भाऊ जॉयसन तुकाय काळजांत तावन देव बरें करूं हे मिसाचें बलिदान नव्यान सक्रामेंताचें आराधन फाटल्या जायत्या म्हयन्यान तावन फाटल्या जायत्या वर्सांत तावनी निरंतर तुमी तुमच्या घरांनी पळोवच्या खातीर माध्यमा मुखांत्र पेसाडतात वावुरतात दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो प्रबंधक भाऊ विनोद गंगुळ्ळी वा विनोद फेर्नांडीस ताचो पूत अविनाश फेर्नांडीस अनुपम फेर्नांडीस सगळें कुटाम निरंतर वावरून आसा तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे आमी तुमी नव्यानान वांटिल्ली सायसय मिसाचें बलिदान पटयती सक्रामेंताच्या आराधना मुखांत्र देवाची कृपा काकूळ तो तुमी जोडून घेयसय म्हणल्यार येत्यान तुमचे खातीर आमी हें अर्पूंचें जावन आसा तशें आसतना तुमी पळया हेरांगी पळोवंक उत्तेजीत करा एकामेका तुमी धाडा आनी ह्या मुखांत्र देवाची कृपा काकूळ तूं जोडून घेवचे प्रयत्न करा तो समी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं दी बेसांव नेटोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां सक्रामेंताक एक नमस्कार करा आमी सक्रामेंत भितर दवरतना गीत गावचें तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेजू तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरचोना तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरचोना मोगाळ पुता सोवे हांव वार मोरी आशिर्वाद दी आमकां भगीन क्रिस्ताचे कृपेन येरो आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्पनांतले पप्पाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.